कोरगूट तांदूळ मुसराद आणि मांगेला लांबो कोकोनट क्राफ्ट ताळगांवची वांयगी काजू आणि सफरचंद अशा गोंयच्या आनीक स वस्तूंक जीआय मानांकन मेळपाचो मार्ग आतां सोंपो केला। फुडले 4 ते 5 म्हयन्यांत ह्या स वस्तूंकय जीआय मानांकन मेळटलें अशें कळटा। जीआय रेटिंगा संबंधी फाटल्या नोव्हेंबरांत जाल्ले बसकेंत गोंयांत जीआय रेटिंगा खातीर कोरगूट तांदूळ मुसराद आणि मांगेलाल आंबे कोकोनट क्राफ्ट ताळगांवची वांयगी काजू आणि सफरचंद अशा स वस्तूंची शिफारस केल्ली। तांचो अर्ज जीआय निबंधकांनी मान्य केला आणि हे संबंधी अतिरिक्त कागदपत्रां सादर करपाची विनवणी केल्या। तांची मान्यताय मेळ्ळे उपरांत 90 दीस हो प्रस्ताव हरकती खातीर उक्तो दवरतात। ह्या काळात हरकत ना जाल्यार संबंधित वस्तूंक खातीर जीआय दर्जाचे प्रमाणपत्र रोखडेच जारी करतात। देखून फुडले 4-5 म्हयन्यांत ह्या सगळ्या सवूय वस्तूंक जीआय दर्जो मेळटलो अशी माहिती मुखार आयल्या। हाचे आदी गोंयांतल्यान खोला मिरसांग, हरमल मिरसांग, काजू, मायनोळी केळी, गोंयचे खाजें, मानकुराद आंबो, गोंयचो काजू, अक्षयची वांयगी, सातशिरांचे भेणे आणि बेबिंका ह्या वस्तूंक जीआय मानांकन मेळ्ळा। गोंय सरकारान आतापर्यंत जीआय टॅगिंग केलेल्या गजालींची लिस्ट जी आसा ती अशी आसा, ते म्हटल्यार गोवन खाजें, गोवन काजू फेणी, खोला मिरसांग्यो, हरमलच्यो मिरसांग्यो, माणयाळी केळी, मानकुराद आंबो, आक्षेची वांयग्यो, बेबिंका ही लिस्ट आसा जांकां जीआय टॅगिंग मेळिल्लें आसा। तशेंच आनीक स गजालींक जीआय टॅगिंग मेळटलें। त्यो गजाली ज्यो आसा त्यो म्हटल्यार कोरगूट तांदूळ, मुसराद आंबो, मांगेलाल आंबो, कोकोनट क्राफ्ट, ताळगांवची वांयगी आणि काजू सफरचंद ह्यो स गजाली आसा जांकां जीआय टॅग आतां ह्यान फुडें मेळटले। आणि ही म्हायती जी आसा ती विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंडळाचे अधिकारी दीपक परब हांच्यांनी सांगलेली आसा। आणि ह्या सय गजालींक बेगीनूच जीआय टॅग मेळपाची शक्यता आसा। ही म्हायती जी आसा ती विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंडळाचे अधिकारी दीपक परब हांच्यांनी दिल्लेली आसा की ह्या स गजालींक येणाऱ्या काळान जीआय टॅग मेळटले। गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत।